मिडिया भावांक तशेंच गोंयचे जनतेक याद जातले की 11 तारखेक विधानसभेचे सत्र जेन्ना स्टार्ट जाले त्या दिसा गव्हर्नराच्या भाशणाचेर ज्या रिप्लाय आशिल्लो त्या दिसा आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसायान कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन 328 हेक्टर हे गव्हर्नरान कशें मेन्शन केला हे गोंयची जनते मुखार दवरिल्ले आनी ज्या वेळार ताणें हाजेर अभ्यास केलो आनी बजेटा बरोबर जेन्ना ताणें क्रॉस चेक केले आमकां एक कळून आयलें की गोंयच्या सरकारान 32 कोटी रुपया झाडां लावपाक मध्य प्रदेशान झाडां लावपाक हाची तरतूद केली आनी ज्या वेळाचेर माननीय मुख्यमंत्र्यांक हाजेर धारेर धरलो गव्हर्नराच्या रिप्लायचेर मुख्यमंत्र्यांना उलयतालो तेन्ना मुख्यमंत्री आबूज जालो आनी जेन्ना सारकेच दामून ताणें विचारले की 300 हेक्टर जर तूं हांगा जे झाडां कापतात आनी हाजे तूं एफॉरेस्टेशन कॉम्पेन्सेटरी एफॉरेस्टेशन तूं मध्य प्रदेशाक करता 32 कोटी 32.7 करोड्स म्हणजे 32 कोटी 70 लाख रुपया मोडून मध्य प्रदेश कितें काय म्हणून सरकारा कडेन उत्तर नाशिल्लें आनी संपूर्ण गोंयचे जनतेन तशेंच आमच्या मिडिया भावांनी विधानसभेन पळयल्लें आज एक आमकां न्यूज मेळ्ळ्या की सरकाराच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे जे प्रपोजल जे आसा हे ड्रॉप केल्ले आहा ही बरी गजाल आसा पूण हातूंत आतां चवकशी जावपाची गरज आसा कारण 32 कोटीचे तरतूद थंय केल्ली झाडां लावपाक मध्य प्रदेश कोणा खातीर आशिल्ले आनी खंयच्या संघटने खातीर आशिल्ले काय आमच्या अध्यक्षान सांगला तशें हे बजेट फक्त नंबरांचो खेळ आशिल्लो आनी काय फ्रॉड आशिल्ले काय कारण इलेक्ट्रीक व्हेकल सबसिडी बाबतींत जे 25 कोटी फिगर दवरिल्लो हे पयर गोंयचे जनतेन पळयला की सरकारान डिक्लेअर केलें की स्कीम बंद अजून फायनान्शियल इयर सोंपूना तशेंच आतां ह्या इश्यूचेर जेन्ना आमच्या अध्यक्षान तांकां धारेर धरले आज कळून आयला की गव्हर्नमेंटान ते प्रपोजल ड्रॉप केला म्हणून आनी आतां ते अशें म्हणटात की आमी इंटिरियर्स फॉरेस्ट आनी वायल्ड लायफ एरिया राज्यान ही आयडेंटिफाय केल्यात म्हणून ही हाज्या पयलीं आयडेंटिफाय कित्याक करूं नाशिल्ल्यो आनी हाज्या पयलीं जर केल्ले जाल्यार मध्य प्रदेशान झाडां लावपा खातीर गोंय सरकार 32 कोटी रुपया कित्याक मोडटाले हो सगळो एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा पूण एक बरी गजाल की जेन्ना आमी सरकाराक धारेर धरले ह्या विशयाचेर आज खंय ना खंय तरी हे 32 कोटी रुपया स्टेट कॉफर्सांतल्यान जे वचपाचे आशिल्ले भायर आतां कोणाच्या खंयच्या संघटनेच्या हातान वचपाचे आशिल्ले काय थंयच्या सरकाराच्या हातान वचपाचे आशिल्ले हे आमकां खबर ना पूण ह्या खंय ना खंय तरी लिकेज गोवा फॉरवर्ड पक्षान यशस्वीपणान बंद केले सो आमी मागतात की हाजेर चवकशी जावपाक जाय हे कोणा खातीर तरतूद केल्ले काय वेदर दीस वॉज अ फ्रॉड अध्यक्ष सांगता फ्रॉड बजेट आशिल्लें काय म्हणून